व्यावसायिक आस्थापनांनी आनी हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन घाणयारे उदकाचें कनेक्शन घेवचें ना जाल्यार संबंधिताची उदकाची जोडणी बंद करतले असो इशारो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलो. कोलवा वाठारांत एसटीपी प्लांटाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. घेतल्या आणि कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आणि कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केला कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आणि सिवर लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्राउंड वॉटर पोल्युशन आसाच आणि तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या, ते जिरण जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते सा नदीत सोडटाले, पायप काडले काय सोडले, म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेल्या पळय ते डायरेक्टूय सोडटाले, असले प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आणि जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आणि सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेच्या कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आणि आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील ही सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हणटा तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी, 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करता.